सो त्या प्रमाणे आमी ते आतां जे आमी हांगा एप्लिकेशनां घेवपाचें आशिल्लें डायरेक्टरेटान ते आमी आमच्या तालुक्यांनी घेतली. सो 7 तारखेक सगळ्या कॅन्डिडेटांनी एप्लिकेशनां त्या त्या तालुक्यान ADI ऑफिसान नाल्यार तांणी खंय खंय अरेंजमेंट केला. फॉर एग्जाम्पल पोंडा ADI सफिशियंट जागो ना म्हणून ताणें पोंडा गव्हर्मेंट हायस्कूल सदर म्हणटा थंय अरेंजमेंट केला. पूण चडशे कडेन ADIच्या ऑफिसांनी एप्लिकेशनां दिवपाची आनी ती एप्लिकेशनां दिता आसतना थंय दुसरो एक प्रॉब्लम येतलो म्हणून आमकां पत्रकार भावांनी निदर्शनान हाडून दिलें. ते म्हणल्यार B.Ed कॅन्डिडेट जे कोण आसा ते ह्या पोस्टान क्वॉलिफाय जायना. सो B.Ed म्हणटा ते क्वॉलिफिकेशन आशिल्ल्या कॅन्डिडेटांनी वगीच आपलो वेळ वगडावचो न्ही. सो ह्या पोस्टान फक्त कोण एप्लाय करूंक शकता D.Ed जाल्ले, DL.Ed जाल्ले आनी B.L.Ed बॅचलर ऑफ एलिमेंटरी एज्युकेशन जाल्ले हेच कॅन्डिडेट एपियर जावंक शकतात. ऑफकोर्स 12वेच्या एग्जामीक तांकां मिनिमम 45% मार्क पडिल्ले आसपाक जाय. ते एक कंडिशन आसा. TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास जाल्ल्या कॅन्डिडेटाक एक्स्ट्रा वेटेज आसतली. तशेंच एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटाक 6 म्हयन्याच्या एक्सपिरियन्साक अमकी वेटेज, एका वर्साच्या एक्सपिरियन्साक अमकी वेटेज, अशी वेटेज वाडोवन दिल्ली आसतली आनी त्या प्रमाणे ते आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतले.